जेन्ना थिएटर ऑडियन्स आमचे नाटक म्हणटा तेन्ना खूब जाणांक दिसता नाटक म्हणजे मराठी नाटक म्हणजे कोंकणी नाटक जशें तुमचे तियात्र आसा तशेंच आमचें नाटक आनी हें तुमच्या मेरेन पावोवपाक खूब वर्सां लागली आनी तो दीस आयज येयलो म्हणून त्या खातीर 25 वर्सां उपरांत भांगराचो दीस एंथनी बाबान दिलो आनी तुमच्या आशिर्वादान आमकां मेळ्ळो. देव बरें करूं. आमचें नाटक आवडलां आसत जाल्यार तुमचे मॅसेजीस आमकां फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर काणी नव्या युगाची ह्या पेजीचेर तुमी दिवयता. सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं. धन्यवाद. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणानो आयज हांव चड खुशाल जालो जेन्ना एंथनी डिसिल्वा प्लेइंग बॉक्स अशें ताका आमी वळखता. आमच्या ह्या गांवांत उसळणेच्या ही जागृताय दिवच्याक ही नवे पद्दतीचे न्यू पॉलिसी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आनी तातूंतल्यान आमची मोन करून आवय बापायचे आपल्या भुरग्या सवय शिक्षणाच्या मोडार कोण भाशेन जावचे आयज ते आमच्या नाटकुल्यान खरेपणी हांव चड आनी चड खुशाल तुमकां आनी ते तरेन तुमी अदीक सगळ्या गांवांनी ही जागृताय दिवची ही आमचे आवडे ही आमची मागणी. तर तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसलेल्याकूय चड खुशाल जावन म्हणटा देव बरें करूं. कित्याक कसली वस्तू जवळशी हाजीर जायनात. आमी जायते भशेन अवेरनेस प्रोग्राम बी करता हाजीरी बहुत थोडी पूण आयज सुमाराचे तरी आसा म्हूण हांव समजता. पूण हे तरी आनीक चड आसलो जाल्यार अदीक बरें जातलें आसलें. तर हांव काळजांतसून शाबासकी दिता एंथनी डिसिल्वा ह्या ताच्या बऱ्या वावराक तो सगळो म्हणल्या भशेन सगळ्याच्या मोडार जावं समाजीक वाडार जावं शिक्षणीक मोडार तो वावुरता आनी ताका म्हजी उननीत परबी आनी हे भशेन हो तसो वाव अदीक फुडें वचूं हें आमचें आवडे ही आमची मागणी. थँक्यू. आनी तशेंच सगळ्या आयज किरीत फेलिसिटेशन ताका किरीत ताका मानपत्र जें आयज ताका दिलां. कित्याक खरेपणी ही आमची भाव भयणां तरेतरेच्या मोडार परजळ्ळ्यान आनी हांव चड आनी चड शाबासकी दिता आनी तुका सगळ्यांक म्हजी अनोनीत परबी. थँक्यू. थँक्यू ऑल. बी कायंडली स्टे. आता आमी उलोवलो